Aradantuka sumya Aradantuka staniya Aradantuka pavitratnya Aradantuka sumya Aradantuka sumya Aradantuka pavitratnya Aradantuka sumya Aradantuka sumya Aradantuka pavitratnya Aradantuka dunia Aradantuka sumya Aradantuka pavitratnya Aradantuka sumya Aradantuka sumya सृष्टि रचणारा Aradantuka जीवितदाता Aradantuka मनुष्य पोसणारा Aradantuka देवा आमच्या बापा Aradantuka काकुळतीच्या दर्या Aradantuka Sagora Aradantuka Aradantuka dunia Aradantuka sumya Aradantuka pavitratnya Aradantuka sumya Aradantuka dunia Aradantuka pavitratnya Aradantuka sumya Yesu Aradantuka Bapa Aradantuka Putra Aradantuka pavitratnya Atane sada sasna O sumya तुझे मकर आम्ही बेर पडल्या एक उद्देश धरनो म्हाका समर्पंक म्हजी देसावा मागण्यान तुझे आशीर्वाद जोडचे खातीर आम्ही बेर पडल्या तुका जावं आराधन तुका जावं वंदन आनी महिमा जाकोसो बुक अध्याय 4 वाक्य 8 अशें सांगता देवाक तुमी लागीं सरा आनी तुमकां लागीं सरतलो सोमी समर तुमी कालती करा आनी तो तुमकां उंच भरतलो देवा मुखार तुमी लागीं सरा ताजे मुखार कालती जाया तो तुमकां उंच भरतलो म्हणटा देवाचें उतर
दैवीक सोडवणदारा आराधन तुका आमच्या तारोका आराधन तुका सर्गीच्या नीतीदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मरियेच्या पुता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्या आराधन तुका दनी आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया पवित्रत्या जायती मागणी आनी विनवणी आमी हाडून आयल्या जायते आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे समस्या आमी हाडून आयल्या वैसम्या तुका सन आमी कोणा कडेन सांगू तू सकड आयकताय जाणा जाताय तू आमकां मागिल्लें दिताय त्याच खातीर तुवें सांगलां या म्हज्या सरशी समेस्त तुमी वजन वयतले न्हू कश्ट जातले वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हजे जो तुमच्या खांद्यार घे आनी म्हजे तावन शिका म्हणटाय कित्याक बळ्या आनी कालत्या काजसो आनी समाधान तुजें जातलें वैसम्या कितेंच आमी तुजेर सांगलें तर तूं आयकता म्हळ्यार एकच बरवशान आमचे पैंदन ह्या पुणशेताक पवित्र जाग्याक आनी तुजे मुखार आमी आयल्या तूं आयकताय आज आमकां आयकोवची व्यक्ती उणी जाल्यांत कोणें सांगल्यार आमकां आयकना म्हूण जाता आसतना एक सूड आसूं सो तूं आमचे संगे आसाय सा पेद्रोची उतरां आमची घेवया सा पेद्रो सांगता सोमी आमी कोण आसरशी वसो तुजे लागीं आसा उतरां सस्नेक जिवी दिवची वयसमी आमी कोण आसरशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सस्नेक जिवी दिवची जायते पटी आमचे समस्ये कान घेवन आमी आनेकले कडेन गेल्या आमकां परिहार मेळोना जायते आमचे कश्ट दूख काण घेवन तुका सन अन्य देवा फाटल्यान गेल्या पूण आमकां बरें जावना जायते पटी आमची पिडा काण घेवन आमी दोतोरांनी कोणा कडेन गेल्या पूण आमचें तें बरें जावना विसम्या तुझे ते मात्र सकड साध्य समेची उतरां पेद्रोची उतरां आमची करून घेवया समे आमी कोण सरशी वसो आसा तुजे लागीं उतरां सस्नेक जिवी दिवची पवित्र आत्म्या आराधन तुका मजदारा आराधन तुका उजवणदारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पाराक्लिता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्या आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्या हल्लेलुया आमचे सकड हात वयर केल्या हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
जेजू 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 तुका समर्पित आमकां समर्पित आमचे सर्व समर्पित आमचे जिवीत समर्पित आमचे कष्ट समर्पित म्हजे जिवीत सगळे समर्पित म्हजे असे कष्ट पीड सगळे समर्पित जेजू आयक जेजू 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 हालेलुया हालेलुया सकट सांगत म्हणया हालेलुया 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 अर्गांत कासम्या जेजू अर्गांत कासम्या जेजू उकलाब कासम्या जेजू उकलाब कासम्या जेजू वंदांत कासम्या जेजू वंदांत कासम्या जेजू उकलाब कासम्या जेजू उकलाब कासम्या जेजू जय जय तू कासम्या जेजू जय जय तू कासम्या जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 जेजूचे नाव काढानी सांगा जेजू 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 येसुवे 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 जेजू 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 देख उभे रावया मी सकट उभे रावया सकट उभे रावया आम्ही किती आयल्या या पुणशेताक आम्ही किती आयल्या पुणशेताक आमची विनोनी मागणी काढून आयल्या मागोवंक आयल्या न्ही गे दुसरें जावन आमी अर्गां दिवंक आयल्या कित्याक अर्गां दिवंक आमी आयल्या तिसरें जावन आमी संदेश घेवंक आयल्या सुसेवाचा मुखांतर आमी जायते मागलां आनी आमकां देवान दिलां दिलां गिना दिलां गिना देवान बरें केलां गिना ना म्हणजे आत वर गेला सगळ्यांक बरें केलां न्ही गे देवान बरें केलां जुजेवाचा मुखांतर आमी सगळे क्लॅप दिया गे देवाक अर्गां दिवन सकट क्लॅप दिया सकट जोरान दिया हात उखलून दिया हात उखलून दियात जर तर कोण बरें केलां तरी हात धुवन अर्गां दियात यस अर्गां तुका सुमयांचें कीर्तन 130:8 सांगता सुरेस्पर सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती करतलो सुरेस्पर मुखार म्हज्या सगळ्या काळजान हांव देवाक अर्गां दितां कित्याक ताणें जायतें बरेंपण म्हज्या जिवितांत केलां सगळ्या लोकां मुखार हांव तुजी स्तुती करतलो तुका गीत गायतलो आनी अर्गां दितलो देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय कितलीं अर्गां दिल्या रे पावनात कित्याक तो हर एक घडी म्हणले बरी आमकां देव राखता सांबाळटा जर तर आमी ह्या पुणशेतांत जीव आसा जाल्यार न्ही गे हे वडयेक अजाप आनी विस्मीत हांव एक स्वास सोडटां अरे एक स्वास दिवचो तो देवान म्हज्या बोबीनो तुमी आस्पत्रेक गेल्यार जावं पुरो स्पेशली वचना जाल्यार आयसीयू जाल्यार रुमा लागीं वसात थंय तो लोक ते राखण आसा तांचे मोगाची व्यक्ती ते आयसीयूत आसात आनी आखरेची घडी म्हणले बरी स्वास काडनात कश्ट आणत तांकां ऑक्सिजन दवरला आनी इतली एक घडी म्हणटा आसतना एक स्वास इतलो गरजेचो आनी मोला दिग्गी पूण देवान आमकां इतली बरें भलायकी दिल्या सांबाळला कश्टां पावला पिडा गूण केलो जेजू आमच्या मुखार आसा निजायकी आमी ताका अर्गां दिवंक जाय
आमी देवाक मोगाची आमी देवाची व्यक्ती कित्याक ताणें आमकांच ताजे सारकी रचला इज ओन इमेज ताजे सारके रचला आनी ताजे म्हणल्यार आमचें तें आसा आमी देवाची आमी जेजूची आनी जेजू आमचो आमी अर्गां दिवंक जाय किर्तन 130:7 अशें सांगता तुजो हांव उगडास साणीन जाल्यार म्हज्या काळजा आनंद प्रास हांव तुका जेरुजलेमा हांव स्थान दिना जाल्यार म्हजे वयर म्हजी जीब म्हज्या तळवेक चिडको जर तर म्हज्या सोम्याक म्हज्या बरेंपण केल्ल्या म्हाका बरें कर सांबाळल्या म्हजी जीव येतिल्ल्या ताका ताजे सारकें रचल्या म्हज्या देवाक हांव अर्गां दिना जाल्यार म्हजी जीब तळवे चिडको म्हणटा त्या खातीर सकड हात वयर गेले आनी अर्गां म्हणया अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या होगला तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 असं केल गेल्या प्रेमगाच्या भाऊ बहिणींनो कोणें सांडले तर देव सांडिना जायते पटी आमकां फ्रेंड्स आसात हांव चिंता तुमकां फ्रेंड्स आसा म्हणून फ्रेंड्स आसात गी आसात आमचें कितें जाय सकड शेअर करूं आमकां आशें आसतना आमच्या फ्रेंड्सा लागीं येता हांव आमी शेअर करता न्ही गे आमचो फ्रेंड कितलें आयकता ना म्हणना बरो फ्रेंड जाल्यार आयकता पूण ताज्याच जिवितांत समस्या येत आसतना कश्ट येत आसतना ताका आयकूंक जाता गे ना पूण आमचो खरो इश्ट जावन आसा जेजू खंयच्या वेळार तुमी येयात दिमीगाळांनी मागा तो काणसन आयकता तुमच्या लागीं उलयता आनी मागिल्लें दिता तसो देव देव जावन आसा आमचें सर्वस्व सकड जालें म्हणटा आसतना सगळ्यांनी सांडलें म्हणटा आसतना आमच्या मुखार आसो आमचो सोमी जेजू मात्र त्या खातीर इजा बरयले अध्यायी 4 वाक्य 15 अशें सांगता पूण शिवोनान म्हळें सर्वेस्परा म्हाका सांडला सर्वेस्परान म्हाका विसरला आनी एक स्त्री आपल्या सर्वेस्परान सांडला जाल्यार एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुशवान असल्या भुरग्याक ती इन्कार करीत गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव विसरूंच ना म्हणटा आसा इजाया बरयल्या अध्यायांत वाचपांत म्हज्या भाऊ भयणो सर्व पास आमच्या देवान मोग केला एक घडी भर दोळे धांप्या आमच्या जिवितांत जायती अजापां केल्ली हांगा येवन पुणशेता मागली उपकारा उडास सकाड्या सोर उपकारा पैकी अति वर्तो उपकार जाल्लो तो उडास काड्या मोती भितरच देवाक अर्गां दिव्या या उपकारा काटून गाव्या गीत आता मुझे घरणे देवा तुझी स्तुती करतले जोर्दनैच्या अल्तडी जोर्दनैच्या पलतडी जोर्दनैच्या कैसरावो असल्या रे कैसरावो गेल्या रे कैसरावो असल्या रे कैसरावो गेल्या रे देवा तुका सदां खालते जातले देवा तुका सदां खालते जातले हांव आनी मुझे घरणे तुझी स्तुती करतले देवा तुझी स्तुती करतले जोर्दनैच्या अल्तडी जोर्दनैच्या पलतडी जोर्दनैच्या अल्तडी जोर्दनैच्या पलतडी कैसरावो असल्या रे कैसरावो गेल्या रे
तुका सदा अर्घ दितले देवा तुका सदा अर्घ दितले देवा तुका सदा अर्घ दितले देवा तुका सदा अर्घ दितले सर्वेस्पुरा तुका सांडिना सर्वेस्वरा तुका सांडिना अन्या देवाक आमी मांदिना अन्या देवाक आमी मानिना कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां सोडयलाय कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुका स्तुती करतले देवा तुका स्तुती करतले जोर्दनेच्या अल्तडे जोर्दनेच्या पलतडे जोर्दनेच्या अल्तडी जोर्दनेच्या पलतडी खंयसर हांव आसल्या रे खंयसर हांव गेल्या रे खंयसर हांव आसतली खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदा अर्घ दितले देवा तुका सदा अर्घ दितले सेवा तुवें आमकां बक्षिला सर्वा तुवें आमकां बक्षिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळाय बसयल्या गांवाक आमकां पावयला बसयलेल्या गांवांत आमकां पावयलाय दुस्मनांत हांव तुवें सोडयलाय दुस्मनांत हांव तुवें सोडयलाय हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुका सेवा करतलें जोड आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतले जोर्दनेच्या अल्तडी जोर्दनेच्या पलतडी जोर्दनेच्या अल्तडी जोर्दनेच्या पलतडी खंयसर हांव आसल्या रे खंयसर हांव गेल्या रे खंयसर हांव आसतली खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदा अर्घ दितले 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 हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
Oklav tuka asmiya Jesu. Oklav tuka asmiya Jesu. Wanda tuka asmiya Jesu. Jai tuka asmiya Jesu. Wanda tuka asmiya Jesu. Hallelujah. 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 Syukur sangat temannya. Hallelujah. 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 Organ tu kasih Yesus. Organ tu kasih Yesus. Wanda tu kasih Yesus. Stuti tu kasih Yesus. Jai tu kasih Yesus. Wazana tu kasih Yesus. Namaskar tu kasih Yesus. Organ tu kasih Yesus. Hallelujah. 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 एक दिवस एक भाऊ हे म्हणा लागलो एका भावाक एक आमावल्याची मस्त आमावल पिवण्याची सवय आसली जायते प्रयत्न केले ताणे मस्त कष्ट जाता म्हणून जायना म्हणा लागलो ताका जायते पटी ताका कॅम्पांत घाल्लो और एक पटी कॅम्पाक घालचें पाटी हाडचें परतून कंटिन्यू करचें आपण हाडचें कॅम्पा व्हरचें आनी पाटी आपण हाडचें हेच सवय जाताली परतून पियेतालो पूण एक दीस ताणें ताची भेट केली एक पुणशेताक दया करून बसात पुणशेताक ताणें भेट केली आनी पुणशेताक गेल्ल्या वेळार दिंबिकाल ताणें मागलें सक्रामेंता मुखार दिंबिकाल मागल्या उपरांत ताणें तो निर्धार केलो आपूण आनी मुखार पियोवचो ना ताचे पयलें ताणें जायते प्रयत्न केल्ले जायते फावटी कॅम्पाक गेल्लो भुरग्यांनी व्हरून गेल्लें बैल्यान व्हरून गेल्लें पूण ताचे वटी सोडूंक जावना पूण तो देवा मुखार आयलो आनी ताणें निश्चय केलो आनी मुखार पियेना म्हणून आतां लागीं लागीं 17 years 17 वर्सां जालीं कितेंच पिवोन येना असली जायतीं दृश्टांत ह्या पुणशेताक येवन बरीं जाल्लीं आसात आनीक अशें घडीत एक दीस एक युवती येवन म्हणूंक लागली फादर म्हजो पप्पा हॉस्पिटलांत आसा आनी डॉक्टरान सांगलां वाचचें खंयचेंच ना कितेंच वाचूंक अवकाशच ना पूण थोडे दीस वाचतलो आनी मरण पावतलो ताका तुमी आपोवन व्हरयेत ताणें सांगूंक लागली कितले पयशे खर्च जाल्यार व्हडना दवरात एक प्रयत्न करात पूण दवरलें जाल्यार बरें जावना आपोवन व्हरून गेली घरा आपोवन व्हरून गेली बरी ताजी साखरी केली पूण त्याच टायमार सक्रामेंता मुखार येवन ताणें मागूंक सुरू केलें जायते दीस मागले तेणें रावूंक ना तिका एकच भरवोसो आसलो डॉक्टरांनी हात सडले तरी तिरस्कार केल्यार म्हजो सोमी सडचो ना म्हणल्यार एकाच उद्देशान भावार्थान आनी कालतेपणांनी ती सक्रामेंता मुखार येवन सदांच मागताली जायते दीस मागून जाल्या उपरांत तीच भयण परत मेळ्ळी ती म्हणूंक लागली डॉक्टरान जायना म्हळें हांवें आपोवन हाडलें घरा आमी साखरी करना साव आनी सक्रामेंता मुखार येवन मागलें मस्त बरो आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड नेगी जो कोण भावार्थान मागता ताका देव दिता भावार्थ विने कितें साधन्या त्या खातीर परत परत जेजूस सांगता भावार्थान तुका बरें केलें भावार्थान तुका आपडलें बरो जा वस चल भुयमगाच्या भाऊ भयणो आमी ह्या पुणशेताक मागोवंक आयल्या आशिर्वाद घेवंक आयल्या देवान जायतें बरेंपण केलां जायतें बरेंपण केलां ताका आमी अर्गां दिवंक जाय त्या खातीर देवाचें वाक्य किर्तन 109 सांगता हांव सर्वेस्पराक व्हडल्यान अर्गां दितलो
सगळ्या लोकां मुखार म्हजी स्तुती गायतलो आनी वंदन म्हणटलो वय देवान जायते बरेंपण केल्या खातीर आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब जावं दी अर्गां तुका आसम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू सकट जोरान म्हणया अर्गां तुका आसम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार येवंक मागोवंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या पवित्र उतरा लागीं उतरांनी आमच्या मुखांत उलयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू हो साक्रामेंताचे एक आराधन आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या हो साक्रामेंत आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू पवित्र संस्कारा मुखांत जायत्यांक बरें केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू भवार्थाच्या जम्या मुखांत तुवें आमचे लागीं उलयल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां क्रिस्ती भवार्थान वाडयल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या आमकां तुजी पर्जा कर घेतल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरें कुटुंब दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या आमकां बरें वस्ती घर दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या बरीं भुरगीं दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरीं आवय बापूय दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरें वडिलां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरें जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका आसपो दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरें काम दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या बऱ्या भलायकेन सांबाळल्या खातीर अर्गां तुका सोर विघ्नांतल्या आमकां राखल्या खातीर अर्गां तुका कश्ट दुखांत पावयल्या खातीर अर्गां तुका दुख वेळार सांगात दिल्ल्या खातीर सक्तांनी सांगतना तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू मोड चंचल जातना तुवें धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या सोर वायट विघ्नांत सांबाळल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू जिवितांत जायतो संतोष दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू एकामेका मुखांत आमचें वजन हळू केल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू पवित्र सभे मुखांत आमचो भावार्थ चडयल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू बरी शिक्षकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरे इस्काल दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरो याजाक दिल्ल्या खातीर अर्गां बरो इसायाक याजाक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या हे बरें पुणशेत दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका पुणशेतात आमकां याजाक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां हांगा येवन नाना रित्यो आमच्यो सांगोवण्यो जावं पुरो कुमसारां जावं पुरो कावन्सिला मुखांत आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरे दोतोर दिल्ल्या खातीर बरें वातावरण दिल्ल्या खातीर बरो पावस दिल्ल्या खातीर बरे सांगाती दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका वय सुम्या सम्या तुवें जायत्या मापान तुवें आमकां बरें केलां तुका जावं अर्गां स्तुती तुका जावं अर्गां स्तुती वय सम्या सगळ्या काळजांनी आमी तुका अर्गां दिता हांव दयाकन उबे रावया सकड उबे रावया परत आमी देवाक गिता मुखांत अर्गां दिवया अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं होगळाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं होगळाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका बावडू कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवोंडार बावडू कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवोंडार मागता सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटना मागता सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटना देखून अर्गां दिता देण्याक तुज्या अदीक सोम्या म्हज्या देखून अर्गां दिता देण्याक तुज्या स्वादीक सोम्या म्हज्या अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं
हर का तुका सिम्या जिसु स्तुति तुका सिम्या जिसु तुका सुंदर तुका सिम्या जिसु हालेलुया सकर संगत अपने हालेलुया 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 और गात का सम्या जिसु और गात का सम्या जिसु स्तुति तो का सम्या जिसु स्तुति तो का सम्या जिसु वंदन तो का सम्या जिसु महिमा तो का सम्या जिसु जय जय तो का सम्या जिसु वजाना तो का सम्या जिसु नमस्कार तो का सम्या जिसु और गात का सम्या जिसु हालेलुया 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 दया करने पसंद आज मी कोणसो दीस आचरण करता हूँ जायत्या संदर्भात कोणसो दीस आचरण करता हूँ गुत्तु नागे ऐका ना टीचर्स डे टीचरांचो दीस आचरण करता न्ही गे टीचर जावन आसा आमकां जनवाय दिवची काळोखांतल्यान उजवाडा करची आमकां जिवी दिवची आनी फुडार बनची एक व्यक्ती अब्दुल कलाम म्हणटा कोण निजायकी एक टीचर निजायकी एक टीचर जावन आसा केवल पुस्तकांतचे जनवाय ओ मेटेरियल दिवची न्ही तें करचें जाल्यार घरा बसून आमकां शिकयत न्ही गे एक खरी टीचर जावन आसा जनवाय सांगता आपणाक रेफरन्स आपणाक समर्पणची आपणाचें कितें आसा तें सगळ आपणाच्या स्टुडंटाक शिक्षक दिवची ती जावन आसा खरी शिक्षक म्हणटा शिक्षकी म्हणटा अब्दुल कलाम अशें म्हणटना उडास येता थॉमस अल्वा एडिसनाचें जिवीत कळीत आसा गे आयकलां गे हांव तुमकां कळीत आसा तुमी शिकल्यात तुमच्या शालांत थॉमस अल्वा एडिसन टीचरन नाका म्हण सांगता आसतना आपणाची आवय जाता टीचर एक दीस इस्कॉलांत ताची टीचर एक लेटर दिवन ती सांगता हें तुज्या आवयक व्हरून दिचें कोणाक दिनचो आवयक व्हरून दिचें आनी व्हरून दिता आनी आवय कडेन दिता आवय वाचता वाचतना दोळ्यांत दुकां भरता तेन्ना थॉमस अल्वा एडिसन विचारता कितें जालें मम्मी तेन्ना ती म्हणटा तुज्या इस्कॉलांत टिचरान लेटर दिला तुजो तसलो बुद्धवंत मनीस कोणूच ना तूं एक जिनियस आनी तुका शिकोवचें तसलें इस्कॉल आमचे ना आमचें इस्कॉल मस्त ल्हान तूं मस्त बुद्धवंत आनी तसली टिचरी आमचे लागीं ना त्या खातीर तुवें घरा बसून शिकयत म्हणून अशें आवय शिकयता आनी एक दीस नवार्दीक व्यक्ती जाता आनी आमचे मुखार आसा तो नवार्दीक मनीस जावन आनी थोड्या दिसान ताची आवय सरता आसतना परत तें लेटर ताका हाताक मेळटा आनी वाचता आसतना त्या लेटरांत त्या कागदार बरयल्लें तुजो पूत एक धड्डो शिक्षांत हुशार ना जर तर तुमी तुमच्या पुताक पाटी वरिना जाल्यार आमी इस्कॉलांत भायर घालता कित्याक तो आमच्या इस्कॉलांत रावले जाल्यार आमच्या इस्कॉलाचें नांव पाड जातलें रिजल्ट उणें मेळटलें पर्संटेज उणें मेळटली दया कर तुज्या पुताक पाटी व्हरा म्हणून लेटरांत बरोवन आसलें भक्ता आपणाच्या आवयन ती सांगली उतरां कित्याक आपणाच्या भुरग्याक पुताक दुखोवन वचूं म्हणले कारण खातीर त्या पुताक घरा बसयता शिकयता ताजें उणें पोवन ती समजता वेळ करसिता तिजें तें एक जाता आनी ती बरी शिक्षक जाता ही जावन आसा एक खरी शिक्षक खाली नॉलेज मेटेरियल दिवचें न्ही ताजे सांगता वेळ करसून सो त्या स्टुडंट्स सांगता एक जावन आसा एक खरी शिक्षकी म्हजी आनी तुजी शिक्षक खरी कोण जावन आसा तो जेजू पळया जेजूचें जिवीत केवळ ताणें मेटेरियल नॉलेज दिलें मात्र न्ही
ताजे सांगता कितें सांगता त्या प्रकार जिवन दाखोवन आमकां शिकयला मोगाच्या बाबयनो जेजू जावन आसा आमचे खरी शिक्षकी त्या खातीर थोडे दखले आमी पळोवया पयलें जावन आमी पळयता जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करा कितें तें एकामेकाचो मोग करा जुवंसो अध्याय 15 वाक्य 13 आनी 16 अशें सांगता कितें तें आमी आयकुया आपल्या इश्टा पासो तूं मोग आपल्या इश्टा पासो आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशे जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडें हांव तुमकां इश्ट साकर म्हणना कित्याक साकर आपलो धनी कितें करता तें म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें शिकलां तें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करा पूण जेजू आपल्या इश्ट प्रास जीव दिवचे प्रास व्हरतो इश्ट ना जेजून शिकयलें मोग करा आखरेक कुर्सार आमचे खातीर ताणें जीव दिलो जेजू जावन आसा आमचो खरो इश्ट जेजू जावन आसा शिक्षक जेजून शिकयलें मोग करूंक आनी मोग करना ताणें दाखयलें दुसरें जावन आसा मोगाच्या बाबयनो आमी पळयता बक्षिया म्हणटा जेजू बक्षिया म्हणटा लुकाचो अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 30 आनी 4 अशें म्हणटा बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करता तें नेनात जेजून शिकयलें एक टिचर जावन बक्षिया आतां त्याच कुर्सार उमकोळ आसतना जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करता तें नेनात चित्या जेजू कुर्सार उमकोळान आसतना तो कश्ट सोसून आसलो दूख भोगून आसलो आकांत ताजे थंय आसली मरणाची आनी ताका कश्टूचो लोकूच मुखार आसलो कोणाक बोगसूंक जायत आमकां साध्य आसा गे आमचें नांव पाड केल्लें आमकां अपमान केल्लें आमकां वायट उसरले व्यक्ती आमचे मुखार आसतना जेजू म्हणटा बोगसूंक साध्य गे जेजू म्हणटा बोगसिया कितले पटी 7 पटी बोगसिया निरंतरी जेजून शिकयलें बोगसिया आनी आखरेक ताणें दाखयलें त्या कुर्सार बोगसूंच्या मुखांतर हें जावन आसा आमच्या मुखार तिसरें जावन आसा जेजू म्हणटा तुमी एकामेकाक सेवा करा आनी कशें कालतेपणान सेवा करा म्हणटा जुवंसो अध्याय 13 वाक्य 4 तावन 5 अशें सांगता ऐका देखून जेवणांत तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरन एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटा बांदिल्ल्या तुवाल्यान तें पुसूंक लागलो जेजू म्हणटा सेवा करा कशें करूंक जाय कालतेपणान सेवा करूंक जाय आनी जेजूचो एक मार्गदर्शक पळया जेजूच्या काळार सेवकांनी रायाची सेवा करूंक आसली ताजे पांया पडूंक आसले पांय धुवंक आसले पूण जेजू एक शिक्षक जावन आपणाचे शिसाचे पांय धुता ताजे वर तें कालतेपण कितेंच ना हेरांची सेवा करा जेजू सेवा करा म्हणटा कालतेपणान शिकयता मात्र न्ही जेजू करून दाखयता आपणाच्या शिसांचे पांय धुवच्या मुखांतर तिसरें जावन आमी पळयता सेवा जेजून ताच्या जिवितांत दाखयली आनी चवथें जावन आसा जेजू म्हणटा दया दाखया काकलो दाखया तुमच्या भाऊ भयणींक जुवंसो अध्याय 8 वाक्य 7 तावन 11 म्हणसर अशें सांगता जुवं अध्याय 8 वाक्य 7 तावन 11 ते रावन सवलांगात आसले देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो तुमचे मदलो पातक नातलो तिका पयलें फातर मारूं उपरांत तो परत्यान बागोवन दरी पडोवन बरोवंक लागलो हें आयकून ते एका फाटल्यान एकले मलगडे तावन निमाणे पर्यंत तेंतले निकल्ले उबे आसले स्त्रियेक सांगात उरलो जेजू एकलोसू जेजू नीट उबो रावन तिजे लागीं म्हणालो बाये सकड खंय गेले कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना धन्या म्हणाली जेजू तिका म्हळें हांवें तुका गुन्यांवकार मांडिना वस आनी मुखार बरें जिवीत जिये वय मगाच्या भाऊ भयणो जेजू म्हणटा दया दाखया काकलो दाखया
जेजूको अवकाश आसलो तांणी पातर मारनासतना रावली कित्याक तांचे ते पातक असलें पूण जेजू कडेन पातक नासलें पातर उडोवन जीवशी मातशी अधिकार जेजू आसलो पूण जेजू कितें करता त्या भयणीक दया दाखयता बाय तुका कोणें तशें केलें गे ना हांवें करचो ना ती जावन आसा दया काकलोत म्हाका बोबयनो जेजू जावन आसा खरो शिक्षक केवळ उतरांनी मार सांगलें न्ही ताच्या जिणेंत ताणें आमकां शिकयलें जावं पुरो दया जावं पुरो बोक्षाणें जावं पुरो मोग जावं पुरो काकलोतो त्या खातीर म्हाका बोबयनो आज आमी त्याच सोम्या मुखार आसा खऱ्या टिचरा मुखार आसा खऱ्या धन्या मुखार आसा तो शिकयता आमच्या जिवितांत ताजे बरी जावंक खरो शिक्षक जावन आसा केवळ नॉलेज मटेरियल मात दिवचें न्ही पगार शिकोवणी सांगता जनवे सांगता ताजे सांगता रावून जिवन ताजो वेळ करचो तो सोमी आमचो खरो शिक्षक म्हाका बोबयनो सकड आमी दिमी घाल्या सकड आमची दिमी घालन आमची तेसाव आमी उसाऱ्या जायतीं आमी मागण्या नायल्या विनवण्यो तेसाव नायल्या सकड दिमी घाल्या आमची दिश्ट आसूं त्या सक्रामेंता वयर जेजू पळया कित्याक आमी जेजू पळयल्या जाल्यार जेजू आमकांच पळयता आमची सगळ्यांची दिश्ट जेजूर आमी कंसोवया कीर्तन 5:11 सांगता पूण तुजे ते आसरो सोदता ती संतोषान सदांकाल ती जियेतली माग्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या भोवरी आमच्या फिरगजींत प्रत्येक तरान जायतीं युवक युवत्यांक आयल्यांत तांचे खातीर मागया युवक युवती जावन आसात मुखले कुटुंब मुखली फिरगज मुखली समाज हे आमच्या सोर युवक युवती प्रत्येक तरान कुटुंबाच्या हांगा जमा जाल्ल्या युवक युवतींक ह्या साक्रामेंताच्या जेजू समर्पया वय जेजू जायती युवक युवती आमची बरें व्यक्तित्व आशिल्लें तांचे हांव जायते बरें पळोवन कुटुंबाक समाजीक इगज माते जाला आनी के बरें जावंक आसा जावं पोर तांचे ते अशें उणें पळोवन कान उडे तांचे ते अशी अस्कत काय काड तांकां दी तुजो आधार वय सुम्या जर तर युवक युवती खंयची आसा जाल्यार शिकोवन आसा जाल्यार तांचे शिकोवप बरें करून तांकां आधार जावं जो खंयचे युवक युवती काम सोदून आसा तांकां बरें काम मेळचें जावं गांवांत वा परगांवांत खंयची युवक युवती परगांवांत काम आसा करनासात तांच्या कामांत तांकां त्राप्ती समाधान बरो पगार मेळचे खातीर मागया जर तर खंयची युवक युवती वायट संगती बली जाले तर तांच्या त्या वायट संगतींतल्यान फाटी येवंक तांकां आदार दिवं अशें आमचे युवती युवती बरें आशिर्वाद खातीर समर्पिता समर्पिता सर युवकांक समर्पिता 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 सर युवा जणांक समर्पिता मागया भुरग्यां बसत जेजू म्हणटा ल्हान भुरगीं म्हजे सरशेन येवंक दी तांचे जावन आसा सर्गेचे रास भुरगें जावन आसा एक कुटुंबांत एक देणे एक भुरगें कुटुंबाचो संतोष दौरतो करता एक भुरगें कुटुंबांत देवाचें रूपणें जावन आसा भुरगें देवाचें हजरपण दाखोवन दिता मागीर विशेश रितीन आमच्याच कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक बसोवतो नांव काडया भुरग्याचें नांव काडया जायतीं भुरगीं हांगा येयल्यांत त्या भुरग्यांक समर्पया जर तर कोणेय भुरग्यांक मागोवंक सांगलां जाल्यार तांचे खातीर मागया भुरगीं जावन आसात देवाक लागचिलीं जावं पुरकेचे भुरगें जल्मातावन तूं पिडेन आसा जाल्यार आवय बापायक पळोवंक कश्ट जाता जाल्यार ती भुरगें
कुटुंबात समाधानाचे संतोषाचे आशीर्वादाचे भुरगे जावं ते भुरग्याक देव आपडून दी कोण करून दी मागीर जर तर भुरगीं कितें ल्हान संगते वरवीं वायट संगतेन आसा जाल्यार बरे संगते फाटी येवं जावं मोबायल तसल्या गॅजेट्स तसल्या संगतेक बली जाल्यार जाल्यार अटॅच जाल्यार त्या संगतीत हांव फाटी येवंक मागया ती बरें शिकोवंक मुकलो फुडार बांदूंक बरी भुरगीं जावं क्रिस्ती मागल्यान वाडोवंक आमी मागया ताच्या सांगाता कोणाक भुरग्यांचें देण येना राखोण आसात वर्सान वर्स देव ह्या मनशाच्या मुखांत्र जुजेवासा मुखांत्र तांकां भुरग्यांचें देणें फाव करून मागया आनी तांकां सगळ्या भुरग्यांक ह्या सक्रामेंता जेजूक समर्पिया समर्पिता समर्पिता सर भुरग्यां बाळांक समर्पिता 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 सर भुरग्यां बाळांक समर्पिता पहिले सामुएल वाक्य अध्याय 2 वाक्य 2 अशें सांगता सुरेस्परा सक्को पवित्र कोणूच ना तुजे भायर कोणूच देव ना आमच्या देवा सारकें कडप दुसरें ना मागया कुटुंबांत जबाबदार वयसच्या वडिलां बसवतो वडिलां जावन आसात कुटुंबाचो आधार स्तंभ जायते वडिलां ह्या पुणशेताक आयल्यात जायती विनोन्यो समाजचे पंतवणान आयल्यात समाजान जियेत आसतना तितलें सलिसेचें न्ही कश्ट म्हूण बघता कुटुंब चलोवंक तांच्या वावरांत तांकां चलोवंक कश्ट जाता जायती योजना तांच्या जिवितांत आसात वैसम्या ह्या सोर भाऊ भयणी हांगा जमा जाल्ल्या वडिलांक तुजी विस्तार आशिर्वाद वत जायती आमची वडिलां फिरगचन जावं घरांत जावं समाजांत आसात थोडे फावटी तांचें काम तांकां यशस्वी दिना जावं पुरो तांणी करचे ते बिझनेस जावं पुरो घरा करची ती कृषी जावं पुरो आनी खंयची समस्ये जावं पुरो जोड्या मध्ये प्रॉब्लेम मिसअंडरस्टँडिंग समाधान शांती ना सोंसणे काय आसतना विभाडची ती जोडी कुटुंबां जावं पुरो मानस्ताप जावं पुरो कश्ट जायती जबाबदारी तांच्या खांद्यार आसा समाजान जिवचे तितलें सलिसेचें न्ही एक पंतवण्याचें जाला तांच्या जिवितांत काळोख येता आसतना जातांचो उजवाड आनी आधार हे आमच्या सोरू भाऊ भयणींक प्रत्येक वडिलांक सक्रामेंत जेजूक समर्पिया समर्पिता समर्पिता सर वडिलांक समर्पिता 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 सर वडिलांक समर्पिता कीर्तन 18 वाक्य 6 अशें सांगता म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें भोप मारली आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी भोप ताज्या कानाक पडली मागता आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंत आनी पिडेस्तां बसवतो वैसम्या आमच्या कुटुंबांत आसची प्रायवंतां वा पिडेस्तां ती एक वजन न्ही जायते फावटी आमची सेवा करता आसतना आमकां सुस्नेकाई सुकोन पडल्या आमची वडिलां आमची प्रायवंतां आमची पिडेस्तां एक कुटुंबाचे आशिर्वाद जो खंयच्या कुटुंबांत प्रायवंत आसात ते कुटुंबांत देवाचे आशिर्वाद आसा जो खंयच्या कुटुंबांत प्रायवंत आसात त्या कुटुंबांत देवाचे हजारपण दाखोवन दिता त्या कुटुंबांत जायती जानवाई आसा मागीर आमच्या ह्या पिडेस्तां बसवतो तांच्या कश्टा वेळार दुखी वेळार पिडे वेळार सोंसणेकायेंतांनी सणी नासतना गरीबपणी देवा लागीं मागोवंक तांच्या जिवितांत एक सुरपण बघता जाल्यार देवाचो सांगात आनी मोग तांकां भोव जावन दी ती पिडा तांकां एक अडचण जायनासतना सदांनीत मागण्यांनी तांचे वेळ कुर्सूंक आमी मागया जर तर आमच्या कुटुंबांत आसती वडिलां प्रायवंतां प्रत्येक पिडेस्तां जाल्यार सक्रामेंत जेजूक समर्पिया समर्पिता
समर्पिता सर प्रायवंताक समर्पिता 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 सर प्रायवंताक समर्पिता. मत्तेव 7 वाक्य 7 अशें सांगता. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. माग्या विविध रितीन पिडेत वळवळचे आमच्या भाऊ बहिणी पासून जर तर आस्पत्रेन गेल्या तर आमकां एकच आयको मेळटा, मागा फादर मागा. म्हजी आवय बापूय म्हजी कुटुंबाची व्यक्ती आस्पत्रेंत आसात. प्रत्येकान मारेकार पिडा, कॅन्सर, किडनीचे प्रॉब्लेम, अल्सर, हृदयाचे प्रॉब्लेम, लंग्स प्रॉब्लेम अशे नाना युश्वे पिडेत आसात. डॉक्टरां जायना म्हणला मागा पादार भवार्थान मागा म्हणटात. ही आमची भाऊ बहिणी आस्पत्रे आसतना देव जावं जेजू जावं तांचो दैवीक सकत कशे रक्तस्रावाची स्त्री जेजूचे आपूण वस्त्र आपण जाल्यार बरें जाता म्हणून आपडले की तेन्ना दैवी सकत त्या बहिणी ते वळून गेली. तीच वय दैवी सकत या बहिणीच्या कुडीच्या रक्ताच्या स्त्रावान रक्तांत ती वाडूं आनी तांकां बरी भलायकी दिवं अशें जेजू तांकां आपुडूं गूण करूं आनी आमच्या सोर पिडेस्त भाऊ बहिणीक साक्रामेंत जेजूच्या जेजूक समर्पिया. समर्पिता समर्पिता सर पिडेस्ता समर्पिता 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 सर पिडेस्ता समर्पिता. फिलिपिकारांक बरयला अध्याय 6 वाक्य 18 सांगता. तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमो सोदूंक प्रयत्न करा. सोर संदर्भ आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागूंक सदांच लेया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरसनेन मागा. देवाच्या लोकां पासून तो सदांच प्रार्थया. वय आमी मागया क्रिस्ती भावार्था खातीर आपणाक त्याग करच्या खातीर क्रिस्ती भावार्था खातीर आपणाचो जीव सॅक्रिफायस करच्या पासून तो देवाचे उतर परगट करच्या खातीर पयसल्या गांवांत आसच्या धर्मीक भाऊ भयणींक लायकांक भाग्या ताचे सांगात आमी क्रिस्ताक सांगीत आसतना जायते क्रिस्तांव लोकांक भारतांत कर्नाटकांत तशें भायल्या गांवांत मस्त कश्ट भोगूंक मेळटात. आपल्या जिवितांत कितले कश्ट आयले तर भावार्थ साडिनासतना आपूण मरूंक ते सयत जाल्यार तयार आसा म्हणलो लोक जायतो आमचे मदें आसा. प्रत्येक बर्ग गांवांनी कश्टून आसा. वय सुम्या जातांचो तूं धैर्य जातांचो सांगाती भावार्थ उणें करनासतना भावार्थान सोडूंक तुका साक्षी जावंक आदार दी. जर तर आमची भाऊ भयणी मस्त कश्टान आस जाल्यार तांकां त्या कश्टांत हांव निवराय. प्रत्येक तरान जो कोण मरणाच्या कश्टान आसा भावार्था खातीर साक्ष दिवन आसा खातीर तांचे खातीर मागया आनी ह्या सोर आमच्या भाऊ भयणीक साक्रामेंत जेजूक समर्पिया. समर्पिता समर्पिता सर धर्मिका समर्पिता 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 सर धर्मिका समर्पिता. जुओंस अध्याय 17 वाक्य 16 अशें सांगता. जसो हांव संवसार आसूं न्ही तशें तेय संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरस सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यांत आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटलेले जावच्याक तांचे पासून हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. मागया तुकाच समर्पिल्या धर्मीक भयणीक आनी याजाकांक ती जावन आसात
इगर्जमतेचे लिडर्स जावं पुरो पाप साहेब जावं पुरो सर बिस्प जावं पुरो सर याजक दियोकोन आणि धर्म बहिणी तुका आसत आनी सक्कड समर्पिला सक्कड सांडून तुझी सेवा केल्या एकच कारणा खातीर तुझी सेवा करचे खातीर तुझे उतर पर करचे खातीर माग्या सोर याजकां धर्मी भाऊ बहिणी पासत इगर्जमती पासत जर तर कितेंच अस्कत गायन खंयचो याजक जावं धर्म बहीण जावं मुखेली जावं कश्टोण आसा जाल्यार जेसू ह्या वेळार सकत तांचे दी जिवीत बदलूंक तांकां आदार दी तांच्याय जिवितांत देवाचे उतर परगट करूंक धैर्य तांच्या सांगात जायते एकसुरपण भोगता जाल्यार ते एकसुरपणान तुजो मोग तांकां पावजावं अशें सोर ह्या जाका दर भयणी इगर्जमती सांगात तूं राव आमी समर्प्या सो ह्या जाकांक दर भयणीक आनी गव्यांक गीत समर्पिता समर्पिता सर याजक धर्म भयणीक समर्पिता 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 सर याजक धर्म भयणीक समर्पिता फिलिप घरां बरयल्या ते 4 वाक्य सो कसलो सकत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यात आनी उपकार मनात देवाक कळीत करा आमी जायती मागणी विनवण्या आयल्या सर मागणी विनवण्यो मौनपणी साक्रामेंताच्या जेजू मुखार आमी दवरया आमचे सूर गुरजो आनी विनवण्यो साक्रामेंत जेजूच्या समर्पणे आनी गव्या देवोडा सक्रामेंता सास्रांनामान कोरुया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या प्रार्थुया देवाविचे साक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवेनुचो फळ सदांच आमी चिंतय आमी बगीत सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ
ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಈ ಲೋಕವೊಂದು ಮಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಭಮಯ ಅಣ್ಣಯ ಹರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಹರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ सर्वेश्वर आमच्या मोकळ रचणारा काकुळदार आमच्या मोकळ पोसणारा नीतीदार आमच्या मोडकून सोडणारा बलिदान मानून गेलेल्या दातारा उतर तुझे ऐकोन आम्ही राहिल्या जीविताचे बांधून समल्या प्रेरे तुझे दान शिक्षा तंदे बेसा मागता तुझे बेसा प्रेरे तुझे दान शिक्षा तंदे बेसा मागता तुझे बेसा सर्वेश्वर आमच्या मोगल रचणारा काकुळदार आमच्या मोगल पोसणारा नीतीदार आमच्या ओढून सोडणारा बलिदान मानून गेलेल्या दातारा सर्वेश्वर आमच्या मोगल रचणारा काकुळदार आमच्या मोगल पोसणारा नीतीदार आमच्या ओढून सोडणारा बलिदान मानून गेलेल्या दातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्मा एक कोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो मगाच्या भाऊ बहिणो आज आमी आपूण शेताक आयल्या एक भक्तीक जावं जुजे वाजा लागीं मागलें जायतें देवान आमकां दिलां ताका उपकार आठोवंक ताजे आशिर्वाद जोडोवंक उडस कडेन आमच्या पथकांचो नितळ काळजाने साक्रामेंत मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां करपा मागया खंयची पथकां जावं चिंतपांत करनेन उतरांनी सांगली ती पथकां उडासा कड्या देवा कडच्यान एकामेक लागची बक्षांनी आमी मागया सकळ सांगता म्हण्या हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनात चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कारमरी सगळ्या देवतान बगतां आनी तुमकां भोव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून
आणि आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक पडजळीत मागणी आनी दुबळेकायाची जिणी जिवन तुझे परजेक दैक बरीत जिवीत आमकांत्र साक्ष दिवंक आमकां पाव केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताज्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल दवरूंक आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पयतपणाचेपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. सान पावलून कोलोसेगरांक बरयलेल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातलेली सर्व रचना शियासणां स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलोलो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात. तो सुमस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयले फोल जिवंत जाल्ल्याचे. देवाची सुकुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करूंक आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे देवाचे उडोपकार. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. सर्वेस्परुस देव म्हूण जणा जया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव. आमी तसो लोक ताच्या हेंडाच्यो शेलयो. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. वाकण स्तुतये सवे ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्यान अर्गां गितां सवे ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा ताचें नांव हरसिया. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगा युगांतराक. ताचे विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. उद्गार. आवोंचो संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हज्या फाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी फरिसेवांनी शस्त्रांनी जेजू लागीं विचारलें,
जुवांचे सीस तवळ तवळ उपास करून मागणे करतात आणि फरिसवाचे सीसी तशेंच करतात, पूण तुझे सीस खातात आणि पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या ओवळ्याक वरत सांगत आसतना तुम्ही उपाशी गेलेत वे? वरताक ताची तावन कान वरची दीस येतले आणि त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगोट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत जाल्यार नवे लुगोट पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नवोसो कोपो समा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नवे वायनान सामडी पुडतात, वायन पाजरून वेता आणि सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरीच जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्याक नवो वायनाची रूस ना, पोरनोच बरो म्हणून तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वगणी तुका ख्रिस्त. सांव जुजे वाजतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी भक्तीक हांव एक भक्तीक सांव जुजेची मजत म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका मावशेन दिल्ली. तें डिवोशन आमकां जायतें आमच्या जिवितांत कुटुंबांत फावो जालां. आज एक भक्तीक जावन ह्या जाग्याक हांव पावलां. उरती दादोसकाय म्हाका आसा. हांव चिंता तुमी एक भक्तीक जावन ह्या पुणशेताक आयल्यात. आमची मागण्यान ताजे सांगाता अर्गां पटोवंक आनी ह्या पुणशेतान तावन एक कितें लिस हांव आमच्या जिवितांत जारी करच्या खातीर आमी जनाव तुमी ह्या पुणशेताक येयल्या उपरांत कुमसार गेल्या. आमी चिंता जायतीं जाणां कुमसार जाल्यात आनी कुमसारांत ह्या जाक पदकां सांगून जाल्या उपरांत प्राजी दिवच्या पयलें प्राजी दिता आसतना तो सांगता तुजी पदकां झुजून बक्षिल्यांत काकलो तूं दया कृपा दाखयल्या. आनी तो म्हणटा आनी मुखार पदक करिनाका, नवें जिवीत जिये. पटल्या तुज्या जिविताक पाठ कर आनी नवें जिवीत जिये. आनी असलो संदर्भ आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पळोवंक मेळटा. पोरणे आनी नवें, पोरणे जिवीत आनी नवें जिवीत. ह्या पुणशेतांत हांव पाठ येता आसतना हांवें एक संदेश व्हरूंक जाय, एक निचव करूंक जाय, एक नवें जिवीत न्ही पोरणे जिवीत. त्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत 3 दृश्टांत आमच्या मुखार आसात. पयलें जावन आमी पळयता देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगोट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत जाल्यार नवें लुगोट तें पिंजून पडटा पाड करता शिवाय परत्याक नवो कोपो ताका लागू जायना. जर तर हांव चिंता तुमचे पैकी कोणी टायलर आसा जाल्यार शिवणी करची आसा जाल्यार तुमी करतात गी. नव्या वस्तूर आनी पोरण्या वस्तूर मिक्स करतात गी, वा पोरण्या वस्तुराक नवें वस्तूर घालतात गी ना न्ही गे. चिंत्या म्हजो लोभ नवो खंय एक बुरास जाला आनी त्या लुगटाक पोरणे खंय पॅचअप घालें तर कशें दिसता? बरें दिसता गी वायट दिसता? एक ह्या जाक दुबळो जावंक जाय, ओरिल्लें तकलें समाना जावंक जाय. कितें सूख दिसता न्ही गे. पूण आतांच्या काळार पिंजलें गेल्यार चड मर्यादा. पूण हे समाजीक रितीन पळोवचें जाल्यार बऱ्या वस्तुराक वा पोरण्या वस्तूर कोपो बसोवंक जायना वा तें शिवोवंक जायना. तशेंच दुसरें हांव जेजू सांगता कितें तें, तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्याच्या चिलांनी भरिना. भरीत जाल्यारय नव्या वायनाची सामडी पुडतात,
वायन पाजरून वेता आणि सामणी पार जातात देखून नवो वायन नव्या सामड्यांनी चिलांनी भरूंक जाय जर तर तुम्ही वायन केलो तर तुमकां हाची सामान्य ज्ञान आसूं पुरो जेजूच्या काळार सामड्याच्या चिलांनी बॅगांनी घालताले आतां करिनात आतां आयदन आमी वापरता ग्लासाचे जावं प्लास्टीक जावं इतर पूण जेजूच्या काळार सामड्याची ती वापरताली आणि नवो वायन पोरण्या वायनाच्या सामड्यान घालूंक जायनातले कित्याक सामडे केंच्यान करतले मन जाती जावन करतले आणि ते सुकताले ड्राय जाताले पोरणे जाल्ले पर्यंत आणि नवो वायन मस्त पावर आसता ताका सकत आसता आणि ते वायन जावचे प्रोसिजर जावंत आसतना जर तो नवो वायन पोरण्यान घाले तर ते पोरणी बॅगां पुरतात त्या खातीर पोरण्यांत नव्यांत आणि तिसरें जावन परतून आमकां ते कळी जाता पोरनो वायन पियेल्ल्यांक नव्या वायनाची रूच ना पोरनो बरोस म्हणतात जेजू कित्या ह्या 3 संगती मुखांतर सांगूंक शेता पोरणे सांडा नवें जिवीत जियेया पोरणे जावन आसलें परिजवांचें चिंतप आणि त्या खातीर परिजव तांचींत तत्वां तांचींत नियमां तांकां जाय जाल्या बरें जियेत आसतना जेजू म्हणटा जो कोण पोरनो वायन पियेता ताका पोरनो वायनच बरो जाता नवें जिवीत जिवंक ऐकना वय म्हागे बाबयनो जेजू आयिल्लो नवें जावं शिकोवंक पोरणे देवाचें उतर कान घेवन नवें जिवीत जिवंक आमकां शिकोवंक आयिल्लो जावन आसा त्या खातीर आमी 3 संगती मुखांतर शिकयत कितें जेजू नवें जावं शिकयता पयलें जावन मातेवचो अध्याय 5 वाक्य 3 अशें सांगता अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग करा आणि तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करा हें शिकोवप हें चिंतप आसलें जेजू नवें कितें शिकयता पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आणि तुमकां दग दितल्या पासून तो मागा परिजय जावं शास्त्री जावं ह्या चिंतप ते आठयनात पूण जेजू सांगता दुस्मानाचो तूं मोग करा तुमकां दुखयतल्यांक तुमकां वायट करतल्यांक बक्षिया बक्षुचें गरजेचें गे जर तर हांव बक्षिना जाल्यार कितें जाता परिणाम विपरीत आसता कित्याक बक्षुचो व्यक्ती ताजें काळीज नितळ उरता ताजें काळीज समाधान उरता तो एक संपो आनी ताका न्हिदतना बरी न्हीद पडटा म्हाका बाबनो त्या खातीर आमी बक्षूंक जाय आनी हें जेजून शिकयलें नवें जावं जो कोण पारीकपण काळजान चिंता जो कोण मोसोर चिंता जो कोण राग चिंता तो ताकाच दुस्पाटयता पळया कायन आनी आबेल कायनाच्या आबेलाचें जिवीत आबेल ताणें बेटिल्ली काणीक देव मेसवता पूण कायनाची न्ही पूण कितें जाता कायन मोसरान भरता रागान भरता पारीकपणान भरता आनी कितें जाता एक्चुअली कायनान आबेलाक जिवशी मारलें पूण कायनान आबेलाक जिवशी मारचे पयलें कायनाक जिवशी मारलें कशें ताजें तें आसलें तें जिद्द ताजें तें आसलें पारीकपण ताजें तें आसलो मोसोर सवकास ताकाच जिवशी मारतलो सवकास ताका जिवशी मारन आख्रेकाक ताजोच मोसोर ताजोच राग ताजी जिद्द आनी तें ताकाच दुशी मारल्या उपरांत आबेलाक जिवशी मारता वय मगोचे बाबयनो जेजू नवी शिकोवन दिता जर तर अशें आसा जाल्यार आमी बक्षूंक जाय नवें जावं दुसरें जावं मार्क अध्याय 9 वाक्य 3 अशें सांगता जो कोण पयलें जावं अपेक्षिता तर ताणें सक्ताच्या निमाणें जाय आनी सक्ताचो साकर जाय जो कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो आनी निमाणो आसा तो पयलें जातलो शास्त्री आनी फरीसेव तांकां पयलें जाय आसलें राजस्थान सलाम करचें आसलें संभ्रम म्हळ्यार बरो जागो तांकां दिवंक आसलो सक्ता ती पयलें आसलें पूण जेजू सांगता तुमचे पैकी कोण पयलो आसा तो निमाणो जावं निमाणो आसा पयलें जावं जेजून शिकयल्लें नवें शिकोवप तें आमी परत पळयता शुभ वर्तमान मातेव अध्याय 5 वाक्य 20 अशें सांगता शास्त्री आनी फरीसेवांची धर्मदृश्टी प्रास तुमची धर्मदृश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिच्चे नात पळया तांचें जिवीत बैल्यान सोबीत आसलें नितळ आसलें पूण जेजू सांगता तुमचे काळीज भितरलें नितळ आसूंक जाय तें नवें जावं
ते जायते नियम दितले पूण ते पाळिनातले जिस सांगता कितें आसा तें तुमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. साबत दीस ते पाळटले पूण बरी कार्य करिनातले. त्या खातीर जेजू म्हणटा साबत आचरण करचे वय पूण तुमच्यो बऱ्यो तुमी करणी करूंक जाय. अशें जेजू पोरण्यातावन नव्या जिविताक जिवंक आपण दिता. वय मगच्या बोबेनो, जर तर आमी ह्या पुणशेताक आयला जाल्यार आमची मागणी देवान आयकूंक जाय. बरें, देवाक अर्गां दिवंक जाय. बरें, पूण ह्या पुणशेतात हांव येता आसतना कितें नवें सामान व्हरूंक जाय. तें जावन आसा जेजून शिकयल्लें मोग मायपास काकलो तो दया ती जावं आमकां. त्या खातीर कोरिंथकरांक दुसरें पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 अशें सांगता. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर तो एक नवी रचना जावं पोरणे तें गेलां आनी नगलें आनी सगळें नवें जावं. मगच्या बोबेनो, ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया तो एवकरिस्त आमच्या काळजांत येता आसतना तें जिवीत आमचें नवें जावचे खातीर कितें पोरणे आसा सकड वचूं आनी सकड नवें जावं. इस कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. म्हज्या भाऊ बहिणो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या घडले बलिदान आपल्या मनाक आयमे आमच्या नेका पयसुलेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सोर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांज जुजे वाजान कृतीक मोगान भेटयली मागणी आनी कलतेपणी सदें जिवेत तुका भोव मनवलें. हे सेगुणान आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत आमकां वांटो घेवंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा
पवित्र बाप्पा सरपत वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्वां कडेन आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूं फावो ओ काही दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजान उमळ्यांनी तुजी सेवाक सांजुजे वास पासत आमी तुका दिन वसता भावार्थांच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हें ताजें देखी बरीत पडजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयत आनी ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सोडदोळबारां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुका स्तुती गायता बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरोवन सुसेवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते कराराचे रगत पातकामलच्या बॉक्साने पसोत आमच्या तुमच्या पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वरोतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सकट परगटुव्या सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरला तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटला बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडस करता आनी जिविताचो उंडो आनी सणवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पिकमेच्या विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा उगडास कर लिया आमच्या वगन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तिजो पती
बघेवन धर्म तू बघेवन तुझे वाज आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून शिकेले मागणे सांगता म्हण्या आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळलें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सरचे बागणे आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्तचे न्ही बरोच नत्रतले आमकां तुज्या उदार काकुलेतीन सोर पातकांतले सुटे आनी सोर आकांतांतले वाटे समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या बावरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमान तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमचेर जरतन केस्तलेन जावं पूण तुज्या काकुळेतीन आमच्या आत्म्याचे संस्कुडीक भलायकेन विकोवती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या चोवना पयली आमी सुभागी म्हाका भवना पूण तुज्या क्रिस्तान म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 189 189.
प्रार्थुया. प्रीतिमय देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या आपोवण्याक पळोवत येवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गेंच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जिवोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जेवाजाच्या पडजले शिकोवणेंत आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोरपद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. ह्या पवित्र थळार साजू जेवाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर्व म्हज्या मोगाच्या भक्तिकानो तुमकां बरो येवकार बाप विकास तशें म्हज्या नवी मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे शरिरादे सुफळ जावं दीत म्हणून आमी आशेता आनी मागता. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. मनादीक बाप विल्सन तावरो कार्मेलीत मेळाचो याजक प्रस्तुत भिखारन कट्टे तांची सेवा युवा जाणांक तांच्या मेळाक भरती करची एक जबाबदारी वोकेशन प्रमोटराची जबाबदारी ताका दिल्या. देखून भुरग्यांनी पाद्राबाग पळयत तरणाट्यांनी ताची वळख करीत चेरक्या भुरग्यां मात्र अवकाश देखून कांय मिसा उपरांत कोणायकी मेळ्ळ मुखारी आजकाल ल्हान आसतना पाद्र्याबांची वळख केल्यार मुखार पाद्र्याब जावं चिंतात ना तर माध्यमांनी पुरा पळोवन पाद्र्याब नाका हांव इशिनंत रावता म्हणून चिंची मांडावळ भुरग्यां थंय घडता. देखून हांगासर येवनी भक्तीपण चलोवन व्हरून आमच्या भक्तिकांक मागोवंक आदार दिल्ल्या मोगाळ पाद्र्याबानो तुमकां बाप विकास तशें जमल्या पाद्र्याबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवी बरो येवकार आमी बरें देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगाताच तुमच्या मिसावांत तुमकां बरें जावं दी जैत मेळोवन दी म्हणून आमी आशेता. कुमसाराक संगातपण आनी कुमोक केल्ले फरंगी पेट कोवेंदाचे याजक बाप दिलराज आमचो मालगोडो पाद्र्याब तशें बाप हेनरी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता. आज आमकां एक विशेश दीस आमच्या शिक्षकींचो दीस तांची सेवा उडास काडून तांचे पासत मागचो दीस. आमी हरी एकली जावं पुरो एक ना एका रितीर शिक्षकी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता. शेजाऱ्या आयिल्ल्यांक शिकयता. आयताराची दोतोन शिकयता. पूण थोडीं इस्कॉलांनी शिकोवन टिचरां म्हूण नांव जोडटात तर थोडीं दतन शिकोवन नांव जोडटात. थोडीं घरा रावूनंत मनेये मोदला पाठ शाले ताये मोदला गुरू नेंगे तशें म्हणटा आसतना त्या रितीर आमी हरी एकलो शिक्षकी देखून ह्या संदर्भार सर्व आमच्या शिक्षकांक आज टिचरांक हांगासर नात पूण ना जाल्यार इवण ना तांचें मिसांव तांणी करचें बरें जावं दी कित्याक तांकां पुरा प्रोग्राम दवरल्यान देखून ह्या संदर्भी तांकां आमी बरें मागता आनी तांच्या ह्या दिसाचे शुभाशय आमी तांकां पाठयता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मुडीप फिरगेजीच्या बाळक जेजू सुनंगला वाड्याघरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जुजेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सभा सांत आंतोन अर्कान वाड्याघरांक जावन आसा. हांगासर सर तिणी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचा पोसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पूण शेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजो जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजो जेवाज बापा मुखांत्र
देवाचे आशिर्वाद मागता आनी तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डाक्टर आमच्या जेवणा सलांत थंयसर आसात. तांकां तुमी मेळचें आनी भलायकेचो जागृतकाय आमी घेवची. हरी एका शुक्रारा हांगासर 10 वरां तेर्स ताच्या सांगात आज कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोव्यान आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसता. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसायां दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान दिवी येता. सप्टेंबर म्हयन्याचे जेजूची सुवार्ता बूक आयल्यात स्टॉलान थंयसर विक्रापाक आसात. पुणशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वांटल्या. नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बाब विल्सन तावरो वाती दिवच्याक हांव उलोवप दितां. तशेंच बाप हांगासर हांव चिंता पयल्या पटी पावल्यात गी म्हणून. तशें म्हणटा आसतना पयल्या पटी आयिल्ल्यांक आमी एक मानाची वात दिवन पयलें पाद्र्याबांक बरो येवकार मागता. बाप विकास सांगाता मेळून तांकां आमी तुमच्या सर्वांच्या नांवी बरो येवकार मागता. मुखल्या ही वर्सां तुमकां अवकाश हांगासर मेळोवन दी. मुगाचनो जेवणा बाबतीन हांगासर कुमक केली. तुमची नांवां थोडी जेवणा उपरांत दिवन वेची आसात. हांगा थोडी नांवां तशीं आसात. पूण हांगासर एखाद्या वेळा तुमी पयलें दिवन हांगासर जर तर वात व्हरूंक ना दयाकान मुखार येवन तुमची वात स्विकार करची. स्मिता रोड्रिगस तीर्थहळ्ळी 500 रुपये. रेनिशा पर्ल डिसोजा वरकाडी 1000 रुपये. नवीन रेशमा डिसोजा फजीर 1000 रुपये. रोशल प्रिशल आनी रेशल रेबेल्लो आम्मेबोळ 1000 रुपये. रिटा डिसोजा आम्मेबोळ 1000 रुपये. अर्पिता आनी प्रिन्स मोरस मडांत्यार 1000 रुपये. विन्से प्रकाश डिसोजा उप्पिनंगडी 5000 रुपये. एस्तेल कर्डोजा गोवा 2000 रुपये. पवन पिंटो निर्मार्गा 500 रुपये. जयदीप आनी जयशांत कुटिना पुत्तूर 2000 रुपये. लिल्ली डिसोजा मोगरनाड 3000 रुपये. सुनील तोरस मोगरनाड 1000 रुपये. डेनिस लोबो आनी कुटाम मोगरनाड 1000 रुपये. वियोन आनी पियोना डिसोजा फजीर 1000 रुपये. जोस्ना फिलिप डिसोजा पाणीर 1000 रुपये. तशें ह्या पुणथळाच्या बऱ्यापणा खातीर दान दिल्ली. ग्लेन सेलिना फर्नांडीस गोवा 1000 रुपये. नांव नाका कुलशेखर 1000 रुपये. पीटर पिंटो आनी कुटाम निर्मार्गा 2000 रुपये. फ्रांसीस लँड सिमिनेजस मुडीपू 2000 रुपये. अपोलिन सिक्वेरा मुडीपू 500 रुपये. जे तुमी हांगासर ह्या पुणथळा दान दिलां जुजेवाज बाप तुमच्या खातीर 100 वाट्यांनी तुमकां मागोवन तुमचें जिवीत बरेपणाचें करून दी म्हणलें आमची मागणें आनी आशा जावन आसा. देव बरें करूं. पाद्र्या बानो वात वांटिल्ल्या अनेकले येवंका. देव बरें करूं. मोगाचेनो सांज जेवाज बापाच्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना आमची काळजां मनां जेवाज बापा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. हर एक बरेपण तुका आनी म्हाका लाभोंक आसा. कित्याक जेवाज बापान दिंबेर पडोवन देवाक उलो मारलो आनी देवान ताचें मागणें आयकल्लें. आमी संगात मेळोन दिंबेर पडोवन देवाक उलो मारता आसतना आमचे मागणें तो आयकता. देखून ह्या नोवेनांत वांटो घेवच्याक सर्व आमी उबी रावया. जेवाज बापाक आमच्या मदें आमी येवकार मागया. एक घडी बरोबर बसच्या.
सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या रेलिके समोर ताका आमी भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान आमच्या गरजांक तो पावो अशें आमी मागता. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. बरी सैरीक फावो केल्ल्याक तशेंच 4 जाणां मागल्लें दिल्ल्याक अर्गां दितात. वेगवेगळ्या गरजां पासून मागतात. 4 जाणां शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 10 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करून बरें फलितांश जोडूंक, 4 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 18 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, बरें काम मेळच्याक, मेडिकल पास जावच्याक आनी परगांवाक वेचे पासून मागोवन आसात. CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 13 जाणां आसलें काम परमनंट जावच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक मागोवन आसात. 21 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासून मागोवन आसात. 5 जाणां कुडीची मतीची तकलेची शिरांची पिडा गूण जावच्याक, 2 वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक, 13 युरीक ॲसीड समस्या तावन गूण जावच्याक, सर्जरी करिनासतना वखदार केसोळी गूण जावच्याक, बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, हार्मोनल इम्बॅलन्स, थायरॉयड, मासीक स्त्राव संबंधित पिडा गूण जावच्याक, 10 जाणां कॅन्सर गूण जावच्याक, TB गूण जावच्याक, विजींग गूण जावच्याक, डायबिटीस पिडा गूण जावच्याक, 13 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, लंग्स आनी उस्वासाक संबंधित पिडा गूण जावच्याक, 13 जाणां सुडाळ उलोवंक जावच्याक भुरग्यांक, 2 जाणां कोंकले शेळ थाप तकली पडापड कराय गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळच्याक, कानाक संबंधित पिडा गूण जावच्याक, 13 जाणां गोमटी दूख बावळो दूख गूण जावच्याक, 13 जाणां हात दूख पांयांक बळ मेळच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, 4 जाणां फाट दूख पोट दूख गॅस्ट्रीक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, गँग्रीन गूण जावच्याक, आंगाक जाल्लो घाई गूण जावच्याक, 13 जाणां किडनी स्टोन आनी मुता संबंधित पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंधित पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, 4 जाणां कठीण राग हगे हट उणें जावच्याक, बें उणें जावच्याक, 2 जाणां आमाल पिवणें मादक द्रव्यां वांकड्यो साली वायट जिणी सांडून जियोवच्या पासून मागोवन आसात. 5 जाणां कुटुंबाक बरेंपण मेळच्याक, कुटुंबान शांत समाधान रास करच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्याक, दुशीतांक सुटका मेळच्याक, 2 जाणां मिसाक वसोवंक जावच्याक, वावरा थळार भद्रती आनी सहकार मेळोवंक, 13 जाणां मागुल्लो विशेष उपकार मेळच्याक, सांडून गेल्ली वस्तू पाटी मेळच्याक, पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवच्याक, चिंतली आनी हातीन घेतलीं कामां पोंद पावच्याक, 13 जाणां बरें लग्नान जिवीत फावो जावच्याक, 5 जाणां कश्टा आकांतांतलें दुखांतलें बेजारायंतलें निवारच्याक, 6 जाणां जागो नावार जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, जाग्याक संबंदीत दस्तावेज सारके जावच्याक, जाग्या खातीर घाल्ल्यो कोर्टिके जितावन सुडका मेळच्याक, जाग्या निमती उदेल्लो मनास्ताप सारको जावचे पासून मागोवन आसात. 4 जाणां रीण फारीक करच्याक, घेतिल्लें रीण पाटी मेळच्याक, 2 जाणां नवें घर बांदच्याक, अडखळे विणें काम संपोवचे पासून मागोवन आसात. ह्या सर्व गरजां बराबर आमची मागणी आमी उडासा काडया आनी दिंबी घालून एक आमच्या बापा, एक नामान मरये, एक आनंद बापा मागण्या मुखांत सांजुजे बापाच्या मुखांत सर्गी बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. सांजुचे वाज बापाची लदीन तांकता जाल्यार दिंबी घालया. दिंबयेर मागल्लें आमी जोडून घेता. तांकां नादर सांग्या जुचे वाजाक मुखल्या दिसांनी दिंबी घालची तसली भलायकी म्हाका फावो कर. सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा,
आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळ्या मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची पिरमूत पाविल्ल्या सांजूचे वाज बापा मरियमाईचो सेवक जावन आपणाकच मरियमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेचो क्रिस्त कतोलीक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा कोंताचे भक्तीपणादान मरियमाईचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाचेर बावर्त दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजूचे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले नवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणयेक मेल फांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुज्या जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अंतकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजूचे वाज दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांत येल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजूचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारा जावन देवा संगीत तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजार तुजे मुखार हाडटा गरजा तसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्यो गरजो देवा मुखार जुजे वाज बापा मुखांतर आमी उबारया सर्व आमी सांगाता म्हणया सांजूचे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासात हांव आमकां राखोंक व्हर भावर्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजू नाका मरियमाईच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवनचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन सुमेचे नावी आमचो आदर सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसू सर्गींच्या बापा वेबेतारांच्या दुखी पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवाक सांजुजे वजान आपले जिणे आनी मोरना जैती अजापां करून तीस मोवाळ्या लोकांक दाखोवन जैत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताजे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय
आणि आमची पिडा गुण कर. आमची कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवळ. हे घडये आमी उसळसो आनी उसानेरांतल्यो सोर विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव करून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आशिर्वाद खातीर तुमची तकली बागयात. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आज सांजुजे वाजान नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वाद तुमकां बरो. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेस्तान सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटान सोलोवन तुमी वाडो शेकी सेवे साखरेची मनशां जावन तुमकां पवित्रात्म्याची बळ मेळो. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून आमी सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमची सगळी त्याच बापान बसलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष आमकां भोगूंक फावो. आनी त्यास सोडवणदार देवासो बापासो पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोवे आसो.
सांज सेवास बापा आमपासून विनंती कर मागील आमच्या देवा आमच्या विस्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.